इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतले खोल्यांतली वो उंच स्वर्गावेली जावं, पूण आकाशान पोत्तीपाड केलो. ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चित दिवन आयक, दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिड्डोयली ती पुरो ना तुका? आतां देवाची तिड्डोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवाद चोली गोरपेस जाल्या, रोकडीच ती एक पुताक जल्म दितली. आनी इम्मान्युएल म्हणगे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब: हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब: हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परकोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय, सर्वेस्परा. जबाब: हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणीचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब: हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, पाटकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनान. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोळयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक देवा, हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोळयो तुका मानूंक नात, आनी तरी आसतना हें सगोट समृद्धी प्रमाणे भोगतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. ह्याच खुशयेचे दरम्यान जेजू क्रिस्ताची कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. शब्द मनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक आंकवार येसुरीन धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलेलें, सर्वेस्पो तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे ताय जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर सांबाळ्ळा आनी वाजरी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियान म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सुरशिलें कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचो पूत मनीस जावपाची वीजबी परब. मुखेल बोल ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. नियाळा कादार सर्वेस्पर देव आमकां ह्या समाजान धाडटा जाल्यार ताची परीक्षा करूंक न्हय, बगड ताची सेवा करूंक. तो ताची सेवा आमी कशी करतले? दुखान तशें सुखान, आमच्या पेल्याची बऱ्या उतरांनी, बऱ्या कोन्यांनी, समजिकायेन आनी दयाळायेन आपकुशीन आमच्या सेवा करूंक येता. संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक देवाची खोशी करूंक पदवी आनी बळ आसचें ना. देखून खुद सर्वेस्पर देव आपल्या एकट्याच पुताक मारये उद्देशी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन संवसारान जल्मान हाडून आपले रोचणीक सेवा कितें तें दाखयता. दिसनासलेल्या देवाची मनशान सेवा करूंक भोव अवघड. देखून हेब्रेवांच्या चिटीन अशें सांगता, बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान पातकां काडूंक जायनात. देखून सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्ताचो एकूच पावतीन यत्न करून आमकां पवित्रताय मेळोवन दिता. शुभ वर्तमानान जेजू आनी मारिया वयर आमकां देव सगळी समजणी दिता. जेजून आमची मेलोल्यांची दोळे पांये कोड गोरपात कितलींच वर्सां दुयेंत आसलेल्यांची आदी मोगान आपल्या हातांनी सेवा केली आनी खुर्सार मीठ मिरयांनी मरतना
आपल्याक मारतल्यांक काळजान थावन बोगसून कोणाचेरूच शीण करिनासतना सेवेचे आनी बोगसण्याचे मोन खुडसार रावन दाखयलें. मागणें, बोगसण्याचें आनी सेवेचें मोन आमी आपणावंक आनी जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.